मडगांव शहराचो ओडीपी केलो खरो, मात कोणाकच विश्वासांत घेनासतनाच केला। ओडीपीचो मातसो अभ्यास आनी विचार करपाक वेळ जाय म्हूण मडगांव, फातोड्डे आनी फोंडेचे तिगूय आमदार आनी मडगांवचे नगराध्यक्षान वेळ मागला। एसजीपीडीएन तांची मागणी मानून 15 डिसेंबर मेरेन प्रास दिला। To give them little more time. Like today we met some NGOs, we met the councillors of the Margaon Municipal Council, then our chairperson also of Ponda Municipal Council. They somehow felt that they need little time to consult their local councillors and just have a look at the plan more minutely. So we said fair enough, we will agree. And as such, we decided that we will hold the next meeting with this consultation, wider consultation, after taking all stakeholders into confidence. We will hold this meeting on the 15th at 10:30. आमकां विश्वासात घेना आसतनाच प्लान केला म्हूण नगराध्यक्ष म्हणटा। I would say that I will go ahead and say nobody knows. We have not been told at all. He has firmly rejected your contention. He said we are going ahead. That is the thing. What is the plan of action? No plan of action now. I will have to decide with my councillors and whatever it is. I have not yet decided what to do next. प्लान 10 वर्सांचो आशिल्ल्यान घाईघाईन तो पास करप बरोबर न्ही म्हूण आमदार दिगंबर उलयलो। Report should be circulated to all of us, including the municipal council. They have their own problem because this ODP is ODP 2026. Everybody has a right to know what is being planned for the next 10 years for the city of Margaon and the city of Ponda. So we have requested the chairman that there should not be any hurry. There should be a total transparency. We do not want any this on our head tomorrow, and that is why it has been decided that this report along with the draft ODP will be circulated to all the members of the authority, including the municipal councils. And then subsequently after, plus second issue which we discussed was that government departments have not yet given them all the details. पुडंडा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाई। राती केमिकल घेवन वचपी ट्रेलर दाबोळे परतलो। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक व्हरून ट्रेलर मोखलो। ड्रायव्हराक बरोच मार लागला। ड्रायव्हर खंय टायट आशिल्लो। ट्रेलरांतले केमिकल रस्तो भर पातळ्ळे आनी ट्रॅफिक जॅम जालो। दुसऱ्या एका एक्सिडेंटांत वास्को वाडे 2 स्कूटराच्या एक्सिडेंटांत दाबोळेचो प्रदीप शिरोडकार म्हणटा तो गेलो। तो डिओचेर फाटल्यान बशिल्लो। एक्सिडेंट जाला ते आता एक्सप्रेस येता न्हू आनी डिवायडर काय सेफ ना न्हू त्याला ते एक लायटी खांब उडयला कोण नसलो म्हणून चालू जालें ड्रायव्हर सायडीन भायर येयलो आनी रॉंग सायडीन भायर पलटी मारले कोण तरी मोदी येयलो फॅमिली वालो मरून वयतालो न्हू आनी कितें आतां तेजे फुडें वो स्पीड से आता है इधर इतना शार्प टर्न है गवर्नमेंट कभी से देखता ना गवर्नमेंट को कितना दफे बोला हम लोग को कोई बात ही नहीं कर रहे गाड़ी बहुत फास्ट जाता है ड्राइवर की टाइट उससे पहला 2 ऐसा ही पलटी हुआ था 2 उससे पहला अभी ड्राइवर वो टाइट है वो अलग बात है लेकिन उससे पहला भी पलटी हुआ था कुछ एक्शन लेना मांगता है कुछ एक्शन लेना मांगता है। वास्को दुसऱ्या एका एक्सिडेंटांत एकलो गेलो। वाडे 2 बायकाच्या हेड ऑन एक्सिडेंटांत दाबोळेचो प्रदीप शिरोडकार सोंपलो। तो एका डिओ फाटल्यान बशिल्लो। दुसरे स्कूटीन ताका धपको दिलो। प्रदीप उचलून टँकरा पोंदा पडलो आनी आगताक गेलो। दोगूय दुचाकीवाले जखमी आसात। तातूंतले एकल्याक जेएमसीन जाल्यार दुसऱ्याक चिखले एडमीट केल्यात। हांगा पिवन आसलो दिसता ते डायरेक्ट आले म्हणून डायरेक्ट आमकां क्रॉस मारले तेणे कोणी दुसरो आसलो तो मॅस्ट्रो हय तो आनी मागीर टँकर पोंदा गेले हय मागीर आमी फूल फाटल्यान ठोकले मरे म्हणून तो त्या सायडीक पडलो आनी हांव पडलो नांव कितें तेजें पडलो ते प्रदीप शिरोडकर खंय रावतालो तो हांगा दाबोले तूं चलयतालो हय आनी तो फाटल्यान मारलो तो फाटल्यान मारलो आनी तेणें फाटल्यान म्हाजे फोन मारले मरे। जुवारीनगर बिर्ला आनी जोरींत वाठारांतल्या लोकांक टॉयलेट नाशिल्ल्यान खंय त्रास जाता। तांकां उक्त्यार वचचें पडटा। चड करून बायलांक तांकां टॉयलेट बांदून दिल्ले जाय। कितलीं वर्सां जालीं ते टॉयलेटी मागतात। सांकवाळचो सरपंच विचारल्यार सांगता सरकारान खंय काम पास केलां, काम सुरू जातलें। टॉयलेट के लिए बहुत अंदर है वो लोग, औरत लोग को बहुत तकलीफ है। औरत लोग भी ये साइड में जाता है, मर्द लोग भी ये साइड में जाता है। जो उधर घास में जाके उसको घास में मच्छर काट के मलेरिया भी हो गया बहुत। इधर बच्चे लोग तो इधर घास निकले और टॉयलेट नहीं बोल के बहुत तकलीफ हो रहा है।
पहले भी टॉयलेट औरतों के लिए चाहिए करके हम लोग ये किया था, वो तो आज तक हुआ भी नहीं है। और कोई ऐसे बोलते बोलते अभी दिन निकल गया, बहुत हमारा औरत लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, इसके लिए वो काम जल्दी से जल्दी होना मांगते। टॉयलेट ऑलरेडी आम्ही प्रपोजल धाडले PWD, टॉयलेट सगळे प्रपोजल रेडी हा, मदींच ते फंड्स सफिशियंट ना म्हणून तितून थंय मातशें खंय तरी वयर सकयल जाल्लें, ताका लागून पेंडींग आशिल्लें। पयर PWD मिनिस्टरांनी सांगलां म्हाका की आपूण ते टॉयलेट बांदपाक तांकां ऑलरेडी ऑर्डर काडली आहा, सो आतां खंयचे दिसा स्टार्ट करतले तेजेर डिपेंड आहा। सो आतां हांवें तांकां फोन केला आनी तेणी सांगलां आमी PWD इंजिनियरा कडेन उलोवन सायट लोकेट करून आमी स्टार्ट करता म्हणून। यो एक ब्रेक।